गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क सेवेवयल्यान गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय आणि पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे विधानसभेत आमने सामने। गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्काक 2027 मेरेन मुजतवाड आणि 182 कोटी दिवन सरकारान घोटाळो केला। GMR कॅसिनो आणि आता गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्काक मेळून 738 कोटींचो घोटाळो जाला असो आरोप आमदार विजय सरदेसायन केला। ह्या सगळ्या प्रकाराचेर विजयान न्यायालयीन चौकशेची मागणी केल्या। UTL म्हणटा ती सेम आमकां जी वेव म्हणून आमकां लोकांक विकता कनेक्शन। कितले जाणांक विकता आनी कितले पयशे तुका मेळटा? दिले मरे तुका कितले लोकांक दिता रे? कितले लोकांक आमचे कितले पयशे तुका मेळटा? एज ऑफ डेट सरकाराक कितले मेळटा? तुका न्ही, सरकाराक रे। एज ऑफ डेट कॅल्क्युलेशना प्रमाणे 12 कोटी मेळिल्ले आसा। तो म्हाका कितें मेळ्ळा, सरकाराक कितें मेळ्ळा, कितें मेळटा तें सांगता। त्या जगान आसता तुका कितें मेळटा तें सांगता लास्टाक। स्पीकर सर एक मिनिट। स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्या कडच्यान ताणें 2019 मागलें कॉन्फरन्स ऑफ कॅबिनेट। ताणें म्हणलें कॉन्फरन्स ऑफ कॅबिनेट जाय। मुखेलमंत्र्यान कॉन्फरन्स घेतलें ना, डायरेक्ट सायन मारली, हाका काडलो, सायन मारली आनी एक्सटेंड केलें। स्पीकर सर, मागीर 2023-24 ही जी 4 वर्सां आहा ती एक टेबल नोट म्हळ्यार कितें लास्ट मिनीट येता ती टेबल नोट हाडून 2027 मेरेन हें एक्सटेंड केलें। स्पीकर सर, टेबलाचेर कितें आसता, जें खावपाचें आसता पळय तें टेबलाचेर आसता। GMRचे टेबल नोट आयिल्ली, ही कजिनोची टेबल नोट आयिल्ली, ही आतां टेबल नोट आयल्या। सो हातून स्पीकर सर 182 कोटी रुपया जे नेटवर्क तुमचेंच ताकाच पयशे हे दितात आनी केन्ना मेरेन दितात? 2027 मेरेन। म्हजो क्वेश्चन स्पीकर सर सादो आहा। फायनान्स डिपार्टमेंटान 2022 ऑब्जर्वेशन केलां की हे तुमी करता तें चूक, ही एक्झॉर्बिटंट रेट, हे सबस्टँडर्ड मटेरियल, तुमकां प्रायस वॉटर हावस कुपरान सांगलां। हांव मागता स्पीकर सर जुडिशियल प्रोब हाजेर, कित्याक हे 182 कोटी चॅक कर। पयलीं स्पीकर सर GMRक 207 कोटी, ऑन शोर कजिनोक 349 crores, आतां 182। 3 दिसांनी 738 crores स्कॅमां भायर सरिल्लीं आहा। आनी तूं म्हणटा हांव थंय येवपाचो आहलो, तुजें आनी काडटा भायर। हें आतां पयलें 182 सांग तूं तुजें, आनी 27 मेरेन उठपाची खबरो उलोव नाका। स्पीकर सर, हे एडवान्स लूट मारता ते, आतांची न्ही, एडवान्स फुडें, आनी ते पसून टेबल आयटम हाडून खंयच्याच कॅबिनेट मंत्र्याक खबर ना हे कितें हाडटात ते, आनी हे ते भशेन केल्लें आहा। स्पीकर सर, हांव मागता हावस कमिटी हातून इन्व्हेस्टिगेट करपाक बेस्ड ऑन फायनान्स डिपार्टमेंट, हे ना जाल्यार आय विल एस्केलेट दिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। स्पीकर सर, ही लूट, ही सरकाराची लूट, ही कॉमन मनशाची लूट, हे पयशाचे सर्वसामान्याचे आहा। हांव मागता ते येडेन विचारल्यार तो बोलती स्टोरी सांगता। स्पीकर सर, तो आता तुवें कितें म्हणलें? हांव थंय येवपाक सोदतालो। बसून घेयात। हे आन्सर तुजें, हे आन्सर बसून घेयात। प्रश्न जालो तुमचा उत्तर सर, एक सादें ताका सांगता, जी कॅबिनेट नोट येता ताका फायनान्स क्लिअरन्सूच मेळून येता। ना कॅबिनेट नोट ओव्हर रूल करून आयिल्ल्या। स्पीकर सर, कॅबिनेट नोट कॅनॉट कम विदाउट फायनान्शियल कन्करन्स। RTI स्पीकर सर, कॅबिनेट नोट सर, तुम्ही पैसे खातात, पैसे खाता किती खाता? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।